कुडचडे राजकारणात सध्या तिकेट कोणाक या प्रश्नावयल्यान राजकीय तापमान खूप वाढला। सध्याचे आमदार निलेश काब्रालान पक्षाच्या निर्णयाचेर आपली भूमिका स्पष्ट करत हांवें पयलींच जायत्या गजालींचो त्याग केला, आता कोणा खातीर असो प्रश्न केलो। दुसरे वटेन एसटी आरक्षणाचेर जाल्ले चर्चेक लागून शेजारच्या मतदारसंघातल्या फुडाऱ्यांचे दोळे कुडचडेचेर बसल्यात। सुभाषान कुडचडे कडेन आपले संबंध स्पष्ट करतना पक्षान परवानगी दिल्यार म्हाका कुडचडे येवपाचें आसा अशें स्पष्ट केलां। मात हेर मतदारसंघांनी परवानगी बगर प्रचार केल्यार 101% कारवाय करपाची शिटकावणी दामून दिल्या। म्हळ्यार कुडचडेच्या राजकीय मळार सध्या जायते दावेदार आसात, पूण पक्षाचे ग्रीन सिग्नल कोणाक? कुडचडेच्या राजकीय मळार टिकेटी खातीर टग ऑफ वॉर सुरू जाल्या। सध्याचो आमदार निलेश काब्रालाची भूमिका, सुभाष फळदेसायाची इत्सा आनी एसटी आरक्षणाची चर्चा या सगळ्यांनी कुडचडेचे राजकारण गरम केला। कुडचडेचो आमदार निलेश काब्रालाचो सस्पेन्स, ताका तिकेट मेळटली काय ना हे पक्ष थारायतलो आनी तिकेट मेळ्ळी तर निमणो निर्णय लोक घेतले अशें काब्रालान स्पश्ट केला। तशेंच हांवें ह्या नादी जायत्या गजालींक लागून त्याग केला, आता कोणा खातीर असो गुणावन पॉयंटूय मारला। काब्रालाच्या निवेदना उपरांत कुडचडेच्या राजकीय मळार चर्चा सध्या सुरू जाल्या। या राजकीय समीकरणातले आनीक एक नाव सुभाष फळदेसाय। फळदेसायन कुडचडे कडेन आपले नाते पोरणे आशिल्ल्याचो इतिहास सांगलो। कुडचडे हांव जल्मल्लो, कुडचडे शिक्षण घेतिल्लो आनी 34 वर्सां ह्या मतदारसंघातले इश्कोलात हेडमास्टर म्हणून आपली घरकान्न वावरत आसा। पक्षान परवानगी दिल्यार म्हाका कुडचडे येवपाचें आसा अशें फळदेसायान स्पश्टपणान सांगले। फळदेसाय कुडचडेच्या राजकीय मळार प्रवेश करतलो असो हिंटय दिला, पूण ताणें कुडचडे जायना जाल्यार आपूण केपें वयतलो, पूण सांगे आरक्षण जायना जाल्यार हांव सांगेच रावतलो अशेंय सांगलां। सांगे ना जाल्यार केपें, ना जाल्यार कुडचडे अशें म्हणत सध्या सुभाषान 2 न्हय तर 3 वडयांचेर पांय दवरला। पूण फळदेसायाच्या कुडचडे संभाव्य प्रचाराचेर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हाणें स्पष्ट विधान केला। हेर मतदारसंघांनी प्रचार करपाक पक्षान कसलीच परवानगी दिवंक ना आनी परवानगी नासतना अशे तरेचे वावर केल्यार पक्ष सोंसचे ना अशी थेट शिटकावणी दामून दिल्या। म्हळ्यार फुडारी तयार आसले तरी निमणी भूमिका पक्षाच्या मुखेल्याचेच। आता ह्या पुराय राजकीय चित्राक आनीक एक मॉडर्न मेळटा, एसटी आरक्षण। कुडचडे लागसरचे केपें आनी सांगे मतदारसंघ एसटी खातीर राखून दवरपाची चर्चा सध्या सुरू आसा। अजून अधिकृत घोशणा जावंक नासली तरी हे वावडेक लागून शेजारच्या मतदारसंघातल्या कांय फुडाऱ्यांनी दोळे कुडचडे कडेन वळयल्यात अशें म्हणटा। अधिकृत निर्णय जाय मेरेन आरक्षण प्रक्रियेचेर टिप्पणी करप योग्य ना अशें भाजपाचे तिकेट मागपी रोहन गावस देसाय हाणें सांगले। एके वाटेन खुर्चेचेर बसून आशिल्ल्या आमदाराची तिकेट तळ्यात मळ्यात, दुसरे वाटेन कुडचडे येवपाक तयार आशिल्ले फुडारी। भायर एसटी आरक्षणाचे चर्चेक लागून मतदारसंघाचे समीकरण बदलत आसा आनी वयल्यान पक्षाचे खर आदेश। सध्या कुडचडेच्या राजकीय मळार एकूच प्रश्न आसा, तिकेट कोणाक मेळटली आनी कोणाचो पत्तो कट जातलो। मजेची गजाल म्हळ्यार आता कोणाक तिकेट मेळटली ते पक्ष थारायतलो, पूण कुडचडेचो आमदार कोण ते लोकांचो कोल थारायतलो। पार्टी डिसाइड करतले कितें म्हाका विचारून कितें पार्टी कडेन विचार पार्टी डिसाइड करतले तुम्ही वेलकम करता पार्टीच्या विचारांत तिकेट जी आसता हो इंडिव्हिज्युअल घेवंक शकना। भारतीय जनता पार्टीनी शिस्त आसता, खुबश्यो गोश्टी आसा आनी एक करता तेन्ना पार्टी डिसाइड करतले कोणाक कितें करपाक जाय। हांवें खूब जाण टोकळ तुमकांय खबर आहा कुडचड्यार कितें चल्लां। गोंयान एकूच कुडचडे दिसता आनी खंय तशें व्हडलेशें कांय ना, काय उलोवन काय फायदो ना। पार्टी डिसाइड करतले कितें करता। पूण बीजेपीचे आयज 30 जाण थंय उमेदवार अशें दिश्टी पडटा, कारण एक तुमी जाले, दुसरो हांव उमेदवार न्ही, आमदार बीजेपीचो ना फुडले 2027 इलेक्शनाक थंयसर अशें सो हाजेर कशें कितें तुमी आयज मिटिंगेन उलयला बीन कितें हाजेर कितें उलयपाचें कित्या बद्दल जे आतां आमी पळयता की मिनिस्टर आयज एक्चुअली पळोवपाक गेले जाल्यार ती कॅम्पेनीची स्टार्टूच कशी आयज देवळान वचून तांच्यांनी तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका हांवें पळोवना, पूण कितें मेसेज येयल्ल्यो पडले हांवें। इज बीजेपी अगेन्स्ट यू सर? I don't know. I am in the core committee. What are you asking me? You ask the Honorable President Damu Naik who is against me and who is not against me. What should I comment? पण तुम्ही काय पार्टी डिसाइड करता की त्यांना थंय तिकेट दिवचे म्हणून तुम्ही वेलकम करतले मागीर हांव पार्टी ना पार्टी डिसाइड करीत कोर कमिटीन आसा न्ही तुमी? कोर कमिटी अध्यक्ष सांगतलो, तुका अध्यक्षाचे प्रश्न विचारपाचे, अध्यक्ष सांगतलो कित्याक। तर तुम्ही आता सिनियर लिडर बीजेपीचे पयली सान आहात, तुमकां दिसना की हे तुमचे इनजस्टीस कसलो इंटरेस्ट रे? अरे इलेक्शन येवपाची आहा, 6 म्हयने आहा, 6 म्हयने फेब्रुवारी मार्चान इलेक्शन जातली। आज आमी ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च 6 म्हयने आहा।
कोण कितले कितें जातलें देवा खबर. आमी जिते उरतले वो मरतले वो कोण उरतलो आनी कितें जातलें कोणाक खबर. तेजे पयलीं उलोवंक काय पूण अशें कितें आसा तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन की बीजेपी इतकी अट्रॅक्टेड आहा सगळे तीन आयज चड काम केलें आसतलें हांवें. सो आतां कांय काम करपाचें ना म्हणटा आतां इंट्रस्ट दाखयता आसतलें अशें दिसता म्हाका. खबर ना म्हाका. हांव डिसायड करूंक शकना म्हजी टिकेट. हांव डिसायड करूंक शकना. हांव म्हजी टिकेट दितरी म्हाका निवडून हाडपाक लोक डिसायड करतले. सो ते मागीर कितें आसा तें मागीर टायम पार्टी asks you to step down, will you? I have already stepped down in a lot of things. What step down in what? As sacrifice केला MLA? minister. So what? As MLA to step down? What will MLA step down? Now is a question of stepping down. Because we are 32. That's why they will tell me to step down as MLA also. The question will come of stepping down now for whom? पण आता आज कमिटी मिटिंग कितें डिसिजन दामो बेता सगळें. कितें आमी पळयता आतां सुभाष फळदेसाय थंय कॅम्पेन स्टार्ट करपाक सोदता. तसले काही डिस्कशन जावना आणि ह्या संदर्भात पार्टीची ठोस आणि क्लियर भूमिका आसा की आमी अशें कोणाकूच परमिशन दिवना आणि अशें जर कितें जर चलना जाल्यार ते आमी पार्टी म्हणून आमी ते टॉलरेट करून घेवंक शकना. हय जरूर 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 101%. सारकें जरूर जरूर. एका सायडीक बाबू शेट सांताक्रुजान ऑफिस सगळे गोष्टी आसात त्यो आमी हातून भितर समंजस्य आणि तांकां विचारून आमी सुटावे करता. पक्ष खूब व्हडलो जाल्लो आसा आणि पक्षाच्या संदर्भात पक्ष आनी वाडोवपाची सगळ्यांक उर्बा आयिल्ली आसा. जरूर येवची पण त्या खातीर खंयच कांय डिस्टर्बन्स जावचो न्ही आणि तो समंजस जावचो इतलेच सन्मान करतले सुभाष फळदेसाय. आमी शब्दशः जर उलयतले जाल्यार आमी उलयतले सगळे. पूण थोड्या मतदारसंघान अशें कितें आसा की तुमचे तीन थंय उमेदवार सध्या पळोवपाक मेळटा लोकांक. भारतीय जनता पार्टी केंद्रान आसा, गोंयांनी आसा, डबल इंजिनचें सरकार आसा, बरें चलता आणि प्रत्येकाक दिसता की ह्या हाजो आपुणूय बी उदरगतीचो पार्ट जावचो म्हणून. ही बरी गजाल आसा पण त्या खातीर पार्टीच्या रिती आणि नीती हांव प्रत्येक वेळा सांगत आसा हाच्या भायर वचून कोणें कांय करचें न्ही. पार्टी सगळी सक्षम आसा, पार्टी सगळी पळयता आणि पार्टी योग्य ती भुमिका योग्य वेळाचेर योग्य ती भुमिका घातली. आणि हे अतिरेक जर समजा काही प्रमाणात जावपाक लागला असो जर तुमकां जर दिसता असो कांयच ना. अश्यो घटना माननीय सर्गेस्त मनोहर पर्रीकरा पासून तर आतापर्यंत चलत आसा. अप एंड डाऊन्स असले सगळे काही गजाली असतात त्यो जाता आणि त्यो आमी व्यवस्थितपणे सुटावे करतले. पळय तुका हांवें परत एकदां सांगता आजून पर्यंत परत सेम प्रश्न त्यान विचारला. हांवें तुमकां कितें सांगला जो पर्यंत ऑन पेपर आमकां रिजर्वेशन जो पर्यंत कळना तो पर्यंत इट इज अ प्री मॅच्युअर स्टेटमेंट. वॉट एवर वी स्पीक आमी जे उलयता ते प्री मॅच्युअरली उलयता अशें जाता हातून. कारण जो पर्यंत पेपरार येना आजून पेपरार येयला तो कॉन्फिडेंटली सांगपाक शकता बाबा अमको मतदारसंघ एसटी जातलो नाल्यार जनरल उरतलो. सो हे कांय गोश्टी जावना. सो तातूंत भितर आमी पडपाचें आमकां सद्या आमी पक्षाचे स्पोक्सपर्सन न्ही. हांवें मागीर तुका पक्षाचो कार्यकर्तो आमी बारीक सारीक आमी मतदारसंघात प्रत्येक बूथ लेवलाचेर काम करता. सो त्या राजकारणान पडपाची आमकां सद्या तरी म्हाका दिसना की त्या लेवलाचेर तो स्टेटमेंट हांव करपाक शकता. फक्त आतां ऑन पेपर सपोज जर रिजर्वेशन जाल्लें आसतलें जाल्यार हांव हेजेर कितें स्टेटमेंट करपाक शकतलो. सो जो पर्यंत ह्यो गोश्टी कायम स्वरुपी हेजेर जो पर्यंत कन्फर्मेशन येना तो पर्यंत आमी कांय करपाक शकना. 26,000 कुडचड्यार लोक आसा ते 26,000 लोक म्हाजी फॅमिली आसा. सो तेंचे खातीर हांव काम करता आणि हांव तें करीत रावता. तुमकां तेंच सांगता न्ही. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.